देव दिता देंवचार नाडटा अशी एक फामाद म्हण आसा। गोंयकारांक कितें जाय ते हायकोर्टान दिवपाचें मान्य केलें, पूण सत्ताधारी आयकनात। गोंय आनी म्हादय राखपा खातीर वाघ संरक्षीत वाठार आमकां कोर्ट दिवपाक सोदता, पूण सरकारान आडायला। ही कागाळ घेवन गोंयांत जागर करतले। पर्यावरण मोगींनी एल्गार केला। गोवा फाउंडेशनान म्हादय अभयारण्य वाठार वाघ आरक्षीत करचो अशी याचिका घातलेली। हायकोर्टान म्हादय अभयारण्याचो वाठार 3 म्हयन्यांत वाघ राखण वाठार म्हण अधिसूचित करपाचो आदेश काल हायकोर्टान गोंय सरकाराक दिलो, पूण मुख्यमंत्र्या सयत रान मंत्र्यानय तो मानून घेवपाक स्पष्टपणान न्हयकार दिला। सुप्रीम कोर्टात वतलो अशी गर्जना करपी विश्वजीत राणेच्या विधानाचो पर्यावरण मोगींनी खरमरीत समाचार घेतलो। पळयात। आज पर्यंत त्या जाग्याचे मार्किंग आज पर्यंत सारखे जावंक ना। वायल्ड लायफ सेंचुरी खंय आसा तेचे मार्किंग अजून जावंक ना। तो टायगर ना हे दाखोवपाक लागून उजो सुद्दां घातलेलो आसा। सो 4 टायगर हेच्या पयलीं फाटल्या दिसांनी तेच्या पयलीं 2009 जे आमी पळयता की एक फाशा कडकलेलो आनी केरी गांवांत तेका एक शूट केलो टायगर। तेच्या नंतर मागीर आमी 4 टायगर हालींचेच जे 2020 जे वीक घालून मारले। आनी तरी आसतना टायगर ना, तो टायगर भायलो हे सांगपाचे जे प्रयत्न करता। हे जे हेंच्यांनी सांगलां त्या प्रमाणे जे कितें प्रॉपर्टीज आहा त्या जाग्यार जे कितें आपले जे स्वार्थाक लागून जे कितें उबारपाक सोदता हे सगळें बंद करपाक जाय। आज हांव रिक्वेस्ट करता ओपोजिशन लिडरांक आनी रुलिंगाक की कॉलिंग अटेन्शन जावपाक जाय की हे जे तेणी स्टेटमेंट केला पळय की तो म्हणटा की आपूण एकटो वयतलो म्हणून कॉलिंग अटेन्शन जावपाक जाय, जे डिसिजन जावपाक जाय, चर्चा जावपाक जाय। सुप्रीम कोर्टान कित्याक वचपाक जाय काय म्हणून जेन्ना आमकां हायकोर्ट डिसिजन घेता सगळ्यांचे म्हणणे आसले आनी सगळ्यांचे रेजोल्युशन आसले लास्ट टायम की म्हाजें सेफगार्ड जावपाक जाय म्हणून हें डिस्कशन जाल्लें न्ही। जरी तर म्हाजें सेफगार्ड जावपाक जर हायकोर्टान ऑलरेडी डिसिजन घेतलें जाल्यार हो एकटो मेळोन थंयसर वचोन कितें सोदता। आनी म्हाका दिसता हांच्यांनी सगळ्या ओपोजिशनांनी प्रोटेस्ट करपाची गरज आसा। कॉलिंग अटेन्शन घ्या आनी प्रोटेस्ट करा, कित्याक ही कॅनॉट बी अलोन होल एंड सोल। गोंय तेच्या बापायचें फेस्त न्हू हें आमचें गोंय, प्रत्येक मनशाचें, प्रत्येक नागरिकाचें हें गोंय। आनी वी आर रिक्वेस्टिंग इफ यू ऑल कॅनॉट डू इट, ओपोजिशन पार्टीक सांगूंक सोदता तुमचे कडेन जर करपाक जायना मागीर आमी लोक करतले। हायकोर्ट वर्डीक जी दिल्ली आसा हंबली एक्सेप्ट कर। हांव येवन तुका कॉंग्रेच्युलेट करतलें। आमची टीम जी टायगर रिझर्व सगळ्या कडेन भोंवपाल्या आमी येतली तुज्या दारान बुके घेवन तुका धन्यवाद म्हणपाक। तूं हंबली एक्सेप्ट कर वो डिसिजन, तुजो निर्णय फाटी घे। नाल्यार जशें कोरोना टायमार कोविडात तूच आशिल्लो हेल्थ मिनिस्टर, ह्या सरकारा अंडर तूच आशिल्लो हेल्थ मिनिस्टर आनी कशें hundreds people died because lack of oxygen आणि मागीर ते कर्सीस ते तूं हांगा कर्सीस घेनाका म्हूण हांव मागता तुजे खातीर। यू हॅव फेल्ड एज अ हेल्थ मिनिस्टर, यू हॅव ऑल्सो फेल्ड एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर। यू आर चॅलेंजिंग अस टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। डोंट प्ले विथ नेचर एंड डोंट प्ले विथ स्वाभिमान गोंयकार। अरे बाबा तुझे प्रॉब्लेम कितें फॉरेस्ट मिनिस्टर? तुझे प्रॉब्लेम कितें रे? आमच्या गोंयच्या हितान डिसिजन जाला मरे। फॉरेस्ट आमकां जाय, टायगर आमकां जावो, म्हादई आमकां जाय, उदक आमकां जाय, ती जंगलां आमकां जाय मरे, फुडल्या पिढयेक जाय मरे आमकां जंगलां ती। तूं कसो डिसिजन घेवपाक शकता सुप्रीम कोर्टान? म्हटल्यार तुमी जे पॉलिटिशियन आहा ते काबार करपाक उठले गोंय। आयज सीएम आमच्या वाटेन ना, फॉरेस्ट मिनिस्टर आमच्या वाटेन ना, खंयचोच पॉलिटिशियन हे विशय एक्चुअली असेंब्लीन येवपाक जाय आनी गोंयकारांक हेंच्यांनी न्याय दिवपाक जाय। असेंब्लीन खंयचे इश्यू येता BBC आनी खंयची नाका जाल्ली नाटकां कितें रे, कोण न्हिदता कोण कविता म्हणटा, फकाणां करपाक उठले गोंयकारांची। आयज हिस्टॉरीक डिसिजन येयला आनी हांव जाल्यार तुका सांगपाक सोदता की तूं सुप्रीम कोर्टान जी वचपाची भाशा उलयता खबर आहा मरे, आख्ख्या गोंयकारां कडेन मागता हांव हेचें रेजिग्नेशन मागया पयलीं हेचें रेजिग्नेशन मागया। असले मंत्री आमकां हितून नाका आमच्या असेंब्लीन। आमी सगळे एकठांय जावया आनी हो सरकाराचेर प्रेशर हाडया। जो हायकोर्टान जे गोवा फाउंडेशनाक पळय हें दिलां वर्डीक दिलां तेचेर आमी ताका सपोर्ट करचो आनी टायगर रिजर्व करून जायते जाल्ले कडेन आहा। आनी हो तो डायवर्ट करपाक तांकां म्हणटा बाबा हे गोंयकारांच्या खातीर शो नाकात, हे गोंयकार ह्यो हेका रावल्यात, हे उदकाच्या ताणीक आमकां मारी नाकात, त्या मिनिस्टरांच्या आनी त्या इलेक्टेड मेंबराच्या। तुमी सगळे एकठांय जाय, लोकांक पिशे करी नाका। पर्यावरण राखपा खातीर आंदोलन करप्यांनी सरकाराक कसली शिटकावणी दिल्या तीवूय आयकात। तर ते 6 तालुके आमी कव्हर केल्यात, 6 तालुके केल्यात आनी ही एक बरी न्यूज मेळ्ळी। उरलेले आनीकूय बरे भशेन जातले। विश्वजीत म्हणून तुका सांगता बेश्टोच वचो नाका, अख्खो गोंय वांगडा आसा, सगळ्यांचे एकामेकाच्या वांगडा आसा। गोंयकारांक कळ्ळा तुमी कितें बंडलां मारतात ती, म्हणून मातसो स्वताक हे कर। आनी प्रमोद सावंताकूय सांगता की तेणी मातसो ताका आवरपाचो। ऑलरेडी हे सगळे कमिशन मिनिस्टर जाल्यात, म्हणून हे सगळे गोंय वाटोवपा खातीर एक रिक्वेस्ट आहा सरकाराक, तुमी चड फुडें वचो नाका। ऑलरेडी कोर्टान सांगला। आनी लास्ट एक गजाल, टायगर हो हांगा खंय तरी मेळटा तसो न्हू। टायगर कॉरिडॉर ते रायगड पासून तमिळनाडू पर्यंत आहा, ताका कॉरिडॉर्स म्हणटात। तुजें एक जंगल न्हू, ते पार्क न्हू, भितर घातलो टायगर आनी बसलो म्हणून। ते टायगर फूल रेंजीन त्या
भोंवत असतात, एक 5,000 किलोमीटर सुद्धा ते फिरत असतात. ह्या टायगरांचे जे फिरपाचे आहा तूं मदींच जर तोडले जाल्यार व्हडलो इफेक्ट जातलो. अख्खी जे रायगड पासून 4 राज्यांतले जे 4-5 राज्यांतले जे टायगर आहा ते इफेक्ट जातले आनी हो व्हडलो आसा. म्हणून तूं चिंतू नाका की सुप्रीम कोर्टान वचून तूं जिखतलो म्हणून, कित्याक हो फक्त इतल्याचोच इशू ना, तुज्या त्या एका एरियाचो इशू ना, फक्त राजन केरकरानूय स्टडी केल्या. तुवें स्टडी केल्या नासतली, तुवें स्टडी फक्त करता कितले कमिशन येतले, कितें खंय जातले तेचेर. आमी ज्या भशेन सांगिल्लें आसात की 24 पयलीं आमी ह्यो गोश्टी करून घेतले, नाजाल्यार तुमकां म्हारग पडटले. आनी हें तर करपाक जाय जाल्यार आमी गांवांनी अवेरनेस चालूच उरतले. आनी दुसरे अवेरनेस आतां करतले ते सांगता, दुसरे अवेरनेस करतले. कोर्टान डिसिजन दिलें, गोवा फावंडेशनान हेल्प केलें आमकां थंयसर वचपाक. कोर्टान डिसिजन दिलें आमकां की बाबा फुडें आमकां प्रोटेक्शनाक लागून, आनी सरकार करूंक सोदिना. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी.